गेल्या 5 वर्सांत ह्या बीजेपी सरकारान गोंयच्या लोकांची हत्या केल्ली आसा. लायटीचें बील आयज तांच्यांनी डिजिटल मिटर म्हणून बसयला. अडानीचो मिटर, अडानी पयशे करपा खातीर तुमचे बोल्सांतले पयशे प्रमोद सावंत आनी नरेंद्र मोदी तुमच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडटा आनी कोणाक दिता? अडानीक श्रीमंत करपा खातीर गरिबांतल्या बोल्सांतल्यान पयशे काडप आनी अडानीच्या कंपनीक, जी कंपनी हे डिजिटल मीटर सप्लाय करता, त्यांच्या खिशांत घालपाचे प्रयत्न हो सरकाराचे चालू आसा. सद्याक त्यांनी स्थगिती दवरल्या, लोकांनी बोवाळ केलो म्हणून. काँग्रेस टायमार तुमचे लायटीचे बील कितले येताले? 200 रुपया, 300 रुपया ते 400 रुपया, करेक्ट? आयज तेच लायटीचे बील खंय पावला? आयको येना, मोठ्यान सांगात. 3000, 5000. जे बील 300-400 रुपया जाले काँग्रेसच्या टायमार, गेले 15 वर्सांची बीजेपी केल्ली प्रगती म्हणजे 2000 रुपया बोल्सांत घालप स्किमींतल्यान आनी 4000 रुपया लायटी बिलांतल्यान काडप. उदकाचे बील कितले येताले काँग्रेस सरकार आसतना? 100 रुपया. आयज कितले येता? सांगा कितले येता बील? 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया. ही म्हारगाय आमकां दिल्या नरेंद्र मोदी आनी प्रमोद सावंतान. गॅस सिलिंडर खूब जाण तुमी वापरता. काँग्रेस आसतना हो सिलिंडर कितले मेळटालो? 350 ते 400 रुपया. काँग्रेस सरकार सत्तेर आसतना. याद करा, आयज तोच सिलिंडर जो 350 रुपया काँग्रेस आसतना मेळटालो, तो आयज 1000 रुपया आनी तोय बी रेग्युलर आतां मेळना. पेट्रोल काँग्रेस सत्तेर आसतना हे पेट्रोल 55 ते 60 रुपया मेळटाले. आयज पेट्रोलान सेंच्युरी मारलेली आसा. 100 रुपयांनी क्रॉस जाल्ले आसा. सारकें हांव उलयतें म्हणजे हे सरकारान सांगलें आमकां अच्छे दीन हाडटले म्हणून. अच्छे दीन कोणाचे येयात? अडानी, अंबानी, प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे यांनी लूटमार सद्याक चालू केल्ली आसा तुमचे पुस्ताक. पेडणे तालुक्यात जवळजवळ 5 लाख जमिनीचे सुपांतर जाल्ले आसा. आणि हे करपाक कोण कारण? आमी ताका जोडी नंबर 1 म्हणटा. जोडी नंबर 1 गोंयची. गोंय विकपाक काडला. तुमचे जमिनी हडीत करता प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे. आणि तातूंत तांकां भर दिवपाक तुमी एक बरो तन्न भुरगो, युजान भुरगो, नवीन फेस म्हणून तुमी लास्ट इलेक्शनाक ताका जिखून हाडलेलो. तो आमदार कितें करता? तो आमदार जमिनी सत्ता भोंवता आनी त्या जमिनीचें रुपांतर करपाक भोंवता. हे आयज बीजेपीन गोंयकारांचेर लादलेले आसा. पेडणे तालुक्याच्या लोकांक आयज टेन्शन जाल्लें आसा की आमचे जमनी सुखरूप उरतले, आमची शेतां उरतले, आमचे दोंगर उरतले काय आनी आमच्या मुखाल्या भुरग्यांक खावपा पिवपाक कितें तरी आसतलें काय म्हणून ही चिंता आयज पेडणे तालुक्याच्या लोकांक खास करून पडलेली आसा. आनी त्या खातीर एक नव्या क्रांतीची गरज आसा. आनी त्या खातीर आमी ही जनक्रांती, लोकांची क्रांती घेवन आमी सुरू केल्ली आसा. ह्या बीजेपी सरकारान कितें केल्लें आसा? आमचे ल्हान बहुजन समाजाचे जे लोक आसा, बहुजन समाजाचे जे ल्हान ल्हान फॅमिलीचे धंदे करताले, कोण गाडी चलयतालो, कोण टॅक्सी चलयतालो, कोण ल्हानशे वायन स्टोर घालतालो, हे सगळे धंदे, कोण पण दुकान घालतालो, चायवाल्याचें दुकान घालतालो, कोण आपलें घर टुरिस्टांक भाड्याक दितालो, खंय कितें जोडटालो. आयज हे सगळे धंदे गोंयचे भायले, कोण दिल्लीचे, कोण हरियाणाचे, कोण राजस्थानचे, हांच्या सगळ्या लोकांक दिल्ली आसात. आनी आमचे धंदे जे आशिल्ले, पारंपारीक धंदे जे आशिल्ले, ते सगळे धंदे हे निकालून तेंचे कडेन दिल्ले आसात.
एक तर जॉब्स मेळना तालूक सभान सांगला कॅश फॉर जॉब्सा खातीर कशें करून विकले वयतात कोण कोण पयशे घेतात हे आयज लोकांनी मिडिया मार्फत पळयल्लें आसा प्रमोद सावंत आनी ताचे सगळे मित्र ताचे फॅमिली कशें करून ह्या जॉब विकपाच्या धंद्यात कशे लोकांच्या युवकांचेर अत्याचार केलो आसा हे गोंयचे मुखार आसा केसी जावन 2 वर्सां जालीं अजून ती केसीचे कांयच परिणाम जायना 2-4 बायलांक अरेस्ट केले पूण तांचे बोंबायूच सोडून गेले पुलिसांनी आनी इन्व्हेस्टिगेशन अडोवन दवरलें कारण ते बीजेपीचे टॉप लिडर आनी तांचे फॅमिली ह्या कॅश फॉर जॉबान इन्वॉल्व आसा म्हणून ह्या कॅश फॉर जॉबाचेर तरणाट्या भुरग्यांक जे पयशे गेल्ले आसा तांकां आयज न्याय मेळना आयज एक परिवर्तन करपाची गरज आसा एक बदल घडोवपाची गरज आसा तातूंतल्यान आमकां गोंयकारांचो सरकार मेळटलो तुमचो सरकार मेळटलो तुमची जमीन राखून दवरपाचे कायदे करपाचो सरकार मेळटलो आयज उदकाचे प्रश्न गांभीर्यान जावपाचे आसा म्हणून पळयलें तुमी पावस कितलो लेट जालो पूण हें जर चालू उरलें जाल्यार मुखार सगळ्यांक आमकां त्रास जावपाचे आसा आनी त्या खातीर एक बरो सरकार जो गोंयकारांचो सरकार प्रामाणीक सरकार जो जॉब्स विकचो ना जो तुमची जमीन गडबड करपाक दिवचो ना दिल्लीवाल्यांक गोवा विकपाक दिवचो ना अशे सरकाराची गरज आसा ह्या सरकाराचो एक्सपायरी पिरियड काबार जाल्लो आसा जशे वेगळे वेगळे प्रोडक्टांचेर एक्सपायरी पिरियड आसता मेडिसीन वखदां तशी ह्या प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणेच्या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावली आसा फक्त 6 म्हयने उरलेले आसा आनी 6 म्हयन्या नंतर तुमचो सरकार गोंयांत येतलो आनी तुमचे खातीर तो काम करतलो तुमचे कायदे जे आसात ते कायदे परते हाडटलो तुमची जमीन लुटपाक दिवची ना तुमचे जॉब विकपाक दिवची ना तुमची शेतां विकपाक जी म्हारगाय जाल्ली आसा ती तुमकां कमी करतलो देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.